कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आता 2025 650 कोटी जो जर हांव मोडूंक शकता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार असून जाल्यार खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार मोडूंक शकता। ही हॅज टू प्लॅन। आम्ही हे प्लॅन केला सगळ्यो वस्तू आणि मोडल्या पयशे। सो म्हापशान आमदार प्लॅन करी तेव्हा पार्किंग जाग्यार घालूंक शकता, कित्याक तेजे पार्किंग न्हू, तेजे लोकांचे पार्किंग न्हू, ते आमचे कलंगूटचे लोक येता, सालिगांवचे लोक येता, गिरीचे लोक येता, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, शिवोलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येता आणि आम्ही म्हणूंक शकना की वेर इज आवर पार्किंग। तेणी करचे पडटले, म्हणजे आमदारान दाखोवचे पडटले हिंगा करूया म्हणून पार्किंग। सो आता 2 बस स्टँड आमचे कडेन, एक बस स्टँड कॅन बी एक मेकडो करूंक शकता आम्ही पार्किंगाकूच। लोकांक कितें आता भाजी हाडपाक ते मोटरसायकल घेवन डायरेक्ट वयता, अशें आता तूं स्लोप करशी फिश मार्केटान असो स्लोप करशी बायक घेवन फिश मार्केटान भितर वचपी आलो कित्याक लोकांक चलोंक नाका अशें जाल्लें ना। आनी त्या खातीर शिस्त घालपाची गरज आहा आनी शिस्त घालतले तूं जाल्यार यू विल हॅव टू डू डेजिग्नेटेड पार्किंग whether it is roadside or whether it is inside. So we cannot blame all the time Mapsa MLA. Mapsa MLA has to work. If he wants any help, I am ready to help him. Sir, but जाग्यार घालूंक जाय म्हापसा। हे हांव मान्य करता की एज अ MLA of कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जाग्यार घालपाची गरज आहा, पार्किंग जाग्यार घालपाची गरज आहा, गार्बेजचो प्रश्न जाग्यार घालपाची गरज आहा, बार्देस भवन जाग्यार घालपाची गरज आहा, 2 बस स्टँड आहा ती एक करपाची गरज आहा, उरलेलो जागो पार्किंगाक यूज करपाची गरज आहा, तेका बरे फुटपाथ करपाची गरज आहा, गटर्स सारखे करपाची गरज आहा। All this work requires patience, time and planning and lot of energy every day to work how we are working in the hot sun. Half day you have to work. You can put this place in 2 years. 2 वर्षा भितर हे जाग्यार पडोंक शकता। पण my help is there for Mapsa MLA for this. I watched actually the whole interview. He has mentioned where we have खंय ना खंय आमी खंय म्हापशा कमी पडटा म्हणटा थंय तो म्हणटा लक्ष घालचें म्हणून। बट एट द सेम टायम तोय म्हणटा की तेंची चूक आसा म्हणून आमी खंय ना खंय फाटी पडटा म्हणून। म्हापसा फाटी पडले, म्हापसा खातीर फाटी पडली अशें म्हटलें। issues which are according to him are haunting Mapsa since long time and the solutions are not working. We have garbage issue which we have highlighted multiple times. हांवें सांगलेलें आसा we are working on outsourcing of waste management because we are not experts. आमकां waste management कशें करपाचें तें आमकांय खबर। प्लांट घातलो आनी प्लांट चलयलो म्हणून गार्बेजाचो इशू सुटना। It's a relatively scientific approach. It's a scientific subject. We need to tackle it with a lot of public awareness, public education. आनी तोच सांगता की आमच्या मतदारसंघाचे लोक वचोन थंय म्हापशा उडयता म्हणून। सो ते लोकांचे तो कितें पळयता तर जर ते लोक येवन म्हापशा उडयता तर वेर इज हीज गार्बेज मॅनेजमेंट। तो खंय तो म्हाका दिसता तो म्हणटा की आपले सिस्टम चल्ला म्हण लोकांक वचोन म्हापशा उडोवचें पडटा म्हणून। हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की 2 दीस पयलीं आमी एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर इनॉग्रेट केलेलो आसा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन म्हापसा सिटी। आनी हांवें वेलकम केलेलें आसा प्रत्येक मतदारसंघा भितर येवचें आनी दिवचें म्हणून कचरो। देर इज अ फायनान्शियल इन्सेंटिव्ह सिस्टम ऑल्सो फॉर दिस waste management initiative started by Mapsa municipality along with private waste collection entity. They have worked in the interest of public to start this system, and I have done this without any advice from anybody. So we have done this on our own. So म्हाका दिसना की आमी सांगलेलें आसा we will replicate this system all over Mapsa. खंय गरज पडली we see the success of this model and we will continue. So हांव विनंती करता प्रत्येक लोकांक, तुम्ही कलंगूट मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार शिवोलचे मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार आल्दोनचे, तियेचे, all my surrounding constituencies, you all are most welcome to come and deposit garbage. हांव म्हणना की हाडून उडय यो, there's a deposit facility right opposite Union Pharmacy Mapsa. तुम्ही येवन थंय पळयात facility. There is a plastic separate asa, glass separate asa, cardboard is separate, paper is separate. Very beautiful. म्हाका दिसता खूब जाण थंय आसले for the launch of that beautiful waste collection center.
I think this is a new initiative, and my fellow MLAs should also try to see if they can replicate the same in their constituency. जसं त्यांनी अनेक पॉइंट म्हटलं. Only one question is that for last assembly election,